म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी आमी आयकलां आमी कशे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय पळय तें. आपलेपणान तो जियेत जाल्यार देव सगळें सुचयता, दाखयता आनी तें करूनय घेता आनी ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. नाजाल्यार आमकां जेजून सांगलां पळय त्या प्रमाणे ह्यो वस्तू भायल्यान शो कोत्ता आमी. कोणूय जावं ते, सगळो सादो लोक आनी जांकां ताणें निवडला तोय बी लोक आपणाक जाय पळय तशें कोत्तेले. आनी हातून देवाचे येवजणे प्रमाणे ताच्या हुकुमा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सादचें ना. तर आमी कितें म्हणून करूंक जाय? आमी जाणो पयले स्वातेर आमी ओगेपणांत केन्नाय वेळ सारीत तर. आनी हें ओगेपण कशें येतलें? जेन्ना आमची चिंतना भावना आमी जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता तेन्ना हें सगळें उणें जावंक लागता. हे भितरले आवाज बंद जातात आनी आमी शांतीन देवाक आजीर जाता. ह्या कारणाक लागून हांव तुमकां सदांच म्हणटालो, रातची न्हिदोंक वता तेन्ना 5 मिनट जेजूच्या ताब्यांत सगळें करात आनी मागीर शांतीन आमी आमचें जिवीत सादतलें. तेन्ना आमकां सपनां पडटात पळय ती वेगळीं जातली. कित्याक सपनांतल्यान देव आमचे कडेन उलयता. आमी पळयलां पवित्र शास्त्रांत कशे भाशेन जुजेक, मारयेक आनी हेरां सगळे भक्तांक कशे भाशेन पवित्र आत्मो तांचे बरोबर उलयतालो आनी ताणें सपनांत सगळें पळयल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तें करूनय घेतलेलें आसा. आनी हाका लागून आमी ताका मान दिता, कित्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत सारलां म्हणून. आनी हे सांत भक्तूय तेच भाशेन जियेताले. तर आमी भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमचें भितरलें सगळें आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडलें की ना, आमी शांतीन ताका अणभवूंक शकता. आनी ह्या अणभवांतल्यान आमी आयकता तो आमकां कितें सांगता कळीत कोत्ता पळय तें, आनी तें आमकां दिसोंकूय लागता. आनी त्या प्रमाणे आमी जिवीत सारलें की ना, आमी दादोसकायेन आमचें जिवीत सादतलें. हे भाशेन करच्याक थोडोच वेळ आमचो हात अशें ओंटयेन दवरया, दोळे बंद करून. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत जागृतायेन पत्करया आनी भितर आसा तितलेंय ताच्या नांवान भायर काडया. आनी हे परी ताचे शांतीन आमी आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. ताच्या देवपणांत जें आमचें सगळें ताणें आमकां देणें दिलेलें आसा, कृपा दिलेली आसा, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सादतले. ताका सहकार करून आमचें जिवीत जियेतले आनी आमी आनंदांत आमचें जिवीत सादतले. जेजू आर्ग आनी दिनवास सगळें आमचें जिवीत आतां आनी इंतेसां आसा तितलीं तुका ओपून दिता. तूंच ती शांती पावय.